एफएल किराणाच्या सर्वेक्षकांक म्हजो लिजसो मोगाचो प्रणाम. आज असा निमाणो दीस नव्यानाचो 9वो दीस आनी आयचे दीस आमी समर्पून दिता सर्व आमच्या पिडेस्तांक तशेंच विकल चेतनांक. 10:30 वरार हांगासर विशेष मागणे आणि सक्रामेंताचें आराधन आमच्या भक्तिका पासत आसले आणि ह्या वेळार समेस्त आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत तांणी बसल्या जाग्यारच तांकां तांचे खातीर मागोवन विशेष मागणे करून तांकां कुमसार जावची पूर्ण वेवस्था हांगासर आज आमी केल्ली. तर आज सबार भक्तिका हांगासर आसात आणि सबार भासांची विविध भासो उलोवची भक्तिका हांगासर येवन आसात. तर आयच्या दिसाच्या व्लॉगांत विविध भासांनी बळका जिजून तांचे तें केल्लें बरेंपण ती आमच्या सांगात वांटून घेतली. येया तांचे लागीं आमी आतां उलोवया. मोगाच्यानो आमच्या सांगात आसात फादर जॉन पिंटो सिनियर प्रस्तुत कॅनडांत आपलो मिसा वावर दिवन आसात. सबार वर्सां मिरा रोड इगर्जेंत म्हळ्यार इगर्ज बंदच्या वेळार ते थंयसर आसले. कुवेटांत ती वावर दिवन आतां प्रस्तुत कॅनडांत तांचो वावर आसा. येत पूण शेतांत सबार वर्सां आदी हांगाचे सुपिरियर जावनय ते आसले. तर तांचे कडेन एक दोन शब्द मी उलया. हॅलो फादर, कशे आसात? हांव बरो आसा, बऱ्यान बरो आसा म्हण येता. बऱ्यान बरो आसा. तुमच्या तोंडा वयलो तो स्माईल पळयतना आमकां कळटा तुमचे ते कितलो संतोष बरो नमतात गे म्हणून. फादर, तुमी आतां हांगा सबार वर्सां तावन हांगा आसात. सबार वर्सां पयलीं हांगा तुमी सुपिरियर जावन आसात म्हणून हांवें आयकलें. सो त्या वेळार वायस रेक्टर वायस रेक्टर तुमी जावन आसल्यात. तर पयल्याच्या त्या टायमाक की आतांच्या म्हळ्यार ते दाळा भक्ती कितले आसले, आतां फेस्तां जातात, आतां भक्ती कितल्या चडल्यात. सो एक त्या विशयान म्हाका इल्लीशी माहिती दिवेत गी फादर. हें भक्तीपण आमी आसतना तेका जोर जावन सुरू जालें. इगर्ज बांदूंक नासली. आमी स्टुडंट आसतना पयलीं हांव हांगा स्टुडंट आसलो अरावंड 40 years बॅक. या आतां व्हड जावन 40 वर्सां जातात ह्या वर्सा. देखून हांगा 4 वर्सां आसलो थियोलॉजी स्टुडंट जाताना त्या दाळा भक्तीपण आमी सुरू केल्लें म्हणत आसले. आमी तें वाडावळ दिल्लें आमच्या सांगाता कंपॅनियन्स. मागीर आमच्या उपरांत आयिल्ल्यांनी वस्तू लोकांक उत्तेजन दिवन हें भक्तीपण वाडयलें. मागीर वस्तू हांव परत्यान येताना इगर्ज बांदून जाल्ली. हांगा हांव वोट जाल्या उपरांत मैसूर, मागीर कुवेट, मागीर मिरा रोड, मागीर हांगा. या टोटली चेंज. तर फादर, तुम्ही हांगा सुमार कडेन तुमी रावल्यात म्हळ्यार तुमी हांगा आसल्यात, आतां कॅनडांत आसात, कुवेट आसल्यात, मुंबय आसल्यात. ह्या सर्व जाग्या पैकी तुमचो फेवरेट जागो म्हणून विचारयेत की खंयचो आसलो म्हणून. फेवरेट जागो खंयचो म्हण सांगूंक जायना. कुवेट आनी मिरा रोड मोस्ट मोगाळ. कित्याक मिरा रोड म्हजी, कुवेट म्हणजे ह्या जागी 30 वर्सां जावन 8 वर्सां सेवा दिल्या. ताच्या उपरांत मिरा रोड येवन इगर्ज बांदचे तें व्हडलो वावर केला. देखून एक मिरा रोड कुळार म्हण येत त्या लेकार. मागीर हांगा स्टुडंट इन्चार्ज म्हणटा इल्ले कश्टाची तरबेतीचो वावर, भारी कश्टांचो. बट हॅपी, आय वॉज हॅपी. फादर, तर आतां तुमी प्रस्तुत कॅनडांत आसात. कॅनडा म्हणटा आसतना सगळ्यांक फॅन्सी पिक्चर दिसता, कित्याक म्हणल्यार व्हडलो गांव आनी पुरा म्हूण सांगून बारी सुकाळ जिवीत म्हूण सांगून आमी चिंचे आसता. सर कॅनडांत तर तुमची सेवा काल जावन आसा. थंयसर आमच्या कार्मेलीत ह्या जागांची कली पुरा सेवा तुमी दिवन आसात. खंयसर पुरा आसात हाचे विशयान म्हाका सांगेत गे फादर. कॅनडांत आमी 3 प्रॉविन्सांनी आसा. हांव ब्रिटीश कोलंबियांत, मागीर आमची नेबरींग प्रॉविन्स अल्बर्टा, मागीर ऑंटेरियो. 3 कडेन आमी आसा. ह्या 2 प्रॉविन्सांनी एक रेतीर हावज आसा. एक ब्रिटीश कोलंबियांत आनी एक अल्बर्टान, एडमंटन म्हणल्या कडेन. व्हेरी गूड रेतीर हावज. हांव पॅरिशांत आसा, वँकुवर सिटीच्या एका पॅरिशांत धाकटी भुरगंच. बरी क्रियाळ करूंक प्रयत्न करचे. आतां आमी ते 1 जाण आसा. म्हजे सांगात 2 जाण पद्र्या हॉस्पिटलाचे छापलेन जावन आसात. आनी त्या प्रकार त्या रितीची सेवा आमी करता. बरें सुबीत गांव. फादर, तर तुम्ही पहिल्याची फेस्तां पळयल्यात, आतां सबार तेंपा उपरांत तुमी हांगासर फेस्ताक आयल्यात. सो फेस्ता वेळार एक कोडयाळ इन्फेजर शायनाक पाटी येवचें म्हणून जाल्यार कितल्या संतोशाची गजाल. ते म्हाका बारी संतोशाची गजाल. रेबटी येताना हांव हांगात थोडे दीस रावता. हांव घरा येता पूण सडाव काळ हांगाच करशिता. कुमसार जावन दी, बेसांव दिवंक जावन दी, घरा उणे दीस करसूच्या. कित्याक हांगा बरें जाता. आतां आमकां प्राय जाली देखून हांगा चड बरें जाता खंयच्या की हांगा. तर फादर, तुमचे सांगात उलोवन बारी खुशी जाली, आमच्या विक्षक खुशी जाली म्हणून हांव पाती येता. तुमच्या मुखल्या सर मिसावांक हांव बरें मागता आसतना तुमकां देव बोळ भलायकी दिवन आणखी चड लोकांक तुमची सेवा मेळोवन दी म्हणलेंच म्हजें मागणें. देव बरें करूं. थँक्यू फादर, थँक्यू सो मच. जेजू सगळ्यांक आपले आशिर्वाद दिवं. थँक्यू फादर.
तर आमच्या सांगाता कलमाडी तावन एक भक्तीक हांगासर आसा आयसो नव्यानसो निमाणो दीस आनी पहिल्या पोवटी ती हांगासर आयल्या म्हणून सांगून तिणें म्हाका सांगलें तरी या तिचे लागी आमी उलया. हॅलो, तुमचें नांव कितें? एम्मी कलमाडी तावन आयल्यात म्हणून सांगून हांवें आयकलें. ಮಾಡಿ तवण कलमाडी एक पुंछ येता म्हणून आमी सांगीत. ಮಾಡಿ फंड शेतात तरी पण आज म्हाका सडन येवंक मन जालें उठून आमी 10:30 वरां मागीर बायसर आयल्या बहिणी सांगले या गी म्हणून या म्हणून सांगलें तशें आमी लायल्या 11:30 पावलें सक्रांच्या आराधान ओके. आनी म्हणलें आतां एक वराचें मीस आसा काय मीस आहे हांगा पूण पयलें अशें आयलें हां 9 लांबून येवना परत येवन विजीट दिवन गेले आमी पोतून आनी परगांतान आयिल्ली बरें आसा हांगा आनी हांवें एक उपकार मागलो कार्मेल सायबीन मेळ्ळे तो सकाळ रातीक मागलो सकाळी भितर दिजो म्हणलें हांवें तिणें दिलो म्हाका तशें हांवें मनान चिंत घरांत आमचं मागलें तेणें सांगलें दिलें म्हणलें हांव आतां हप्ते येवन तिच्या पांयां तळें येता म्हणून चिंतून आसा. ओके, देव बरें करूं. तुमी बरी साक्ष तुमी दिल्या कार्मेल सायबिणीन. तर तुमी म्हळ्यार हांगासर फर्स्ट टायम तुमी नव्यानाक येवचें म्हणून सांग फर्स्ट टायम आयलें नव्याना फर्स्ट टायम येवचें म्हणून सांगून तुमी म्हाका सांगलें. तर आज इतलो लोक हांगासर तुमकां दिसता आनी आयच्या दिसा पिडेस्तां खातीर विकलचेतना खातीर मागचो दीस. तर हांगासर तुमकां कितें भोगलें इतल्या बरो लोकां पर्यंत? पिडेस्त तायल्या म्हजे गांठी दूख आसा ते येताना मस्त गांठी दूख आसलो हांवें बाळूक जर मागलें पिडेस्तांच्या थळाक हांव आयल्या म्हजी गांठी दूख म्हूण म्हाका आतां सुज देंवली आनी आतां भलायकी बरी आसा. तर मुखल्या दिसान म्हाका तर बाळूक दिसच्या पत्तीने तुमी हांगासर आयल्यात नव्यान तुमी भक्तीपणान केलां सकर्मेच्या आराधन तुमी केलां आज खंडी जावन बाळूक तुमचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दिन तुमलें आमचें मागणें. थँक्यू देव बरें करता. द DSC सिस्टर्स आज हांगासर आसात. हर एक वर्सा ती हांगासर येतात काही तांकां कोंकणी येना देखून तांचे कडेन आमी इल्लेशें इंग्लिशांत उलया. हॅलो सिस्टर्स, वॉट्स युअर नेम? Sister Daisy. I am Sister Anne Maria. Okay. Sisters, you told me that every year you come to this place and you like this place. So you have received so many favors from this place. So could you all share your testimony with us? Yeah, we like this place. Every year we used to come for the novena, for the Holy Mass, and we take the food from here. So many people are coming here and they are receiving the graces from the Lord. So we are happy to be here in this crowd of people and to pray here. Okay. So today we are praying specially for the sick and those who are disabled. So like if at all some people may not have come here today, but they had a great desire to be here. So what do you all want to tell those people? We want to tell those people that we prayed for all of them and they will get the grace from the Lord. So they can be healed from their sickness. Thank you so much, sister. Sister, do you have to say something? Yeah, as we have a special charism of practicing the taking care of the sick and the abandoned. So I think the mass was offered in a special way for the disabled and the sick. But many of them physically they are not here today. They can't to be here. But I think we will witness the faith of all the Christians and all the people who are here. So through their intercession and prayers, I think all the people who are unable to be here in this place now physically, they are also to be healed by the Lord. Sister, do you want to say something about your congregation? Can you all tell me what congregation do you all belong to and what do you all do? Yeah, we are called Daughters of Saint Camillus. Our patron saint is Saint Camillus. We are following the example and charism of Saint Camillus. Saint Camillus is a saint who took care of the sick. He was, I think, first saint who took care of the sick. So we, the Daughters of Saint Camillus, together with the Camillian Fathers, we are having a fourth vow because we all the religious are practicing 3 vows. That is obedience, poverty and chastity. But we Camillians are having a fourth special vow that is taking care of the sick even at the risk of our life. As a mother take care of her only one son who is sick. So we are following that example of that saint and we are taking care of the sick. So I think sick are the eyes of God. It is told by our patron Saint Camillus. Sister, how difficult, because at the outset it shows that Mother Teresa, we gave the example of many saints who have taken care of the sick, but how difficult it is to truly care for them. Yeah, only if we have that faith and much more we have love, only we can take care of the sick, because it is very difficult and every time we cannot satisfy all their needs if unless it comes from our heart. So I think it is great and
It is something special that we take care of the sick. Thank you so much, sister. You have given a very beautiful message, and you people are doing a very great job. And only because of the grace of God and with the power of the Holy Spirit, you can love those who are not even related to us, and you give that great service. So on the day of the sick and the disabled, we really pray for you. May Infant Jesus bless both of you and all your community sisters. You people are doing a great job. I wish you all the best. Thank you, sisters. Thank you. तर आज नोवेनाचो निमाणो दीस आज आमी विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर आनी विकलचेतना खातीर आयचो दीस समर्पण दिवन आमी मागोन आसा आनी आयच्या दिसा हांगा साबार जाण पिडेस्तां प्रायवंतां तशेंच चड चलोवंक तांकां नातली वा विकलचेतना हांगासर आज आसात तांचे खातीर आमी आयच्या मिसा वेळार आनी सक्रामेंताच्या आराधनाळा विशेष रितीन मागला आनी आज तांचे खातीर म्हणून एक स्पेशल कावंटर हांगासर आज जेवणाचें आमी तयार केलां तर हांगासर तुमकां दिसतात आमचे स्वयंसेवक वाडनंत आसात हांगासर साबार लोक येवन जेवणंत आसा आनी आयच्या दिसा विशेष रितीन तुम्ही कोणी पळयतात जाल्यार हांचे खातीर मागा म्हणून उलो दिता आनी येया आमच्या स्वयंसेवका कडेन आमी इल्ले उलया ते वाडनंत आसात वाडटा तांचे लागीं आमी इल्लेशे उलया हॅलो हॅलो कशे आसात बरी आसा मुता तुम्ही फाटल्या 9 दिसांतून कंटिन्यू सांगता सर्वीस दिवनच आसात आणखी 2 दीस आसात बाकी फेस्ताक तशें या 11 दिसांची तुमची सेवा फाटल्या साबार वर्सां तुमी दिवन आसात तर हाचे विशयांत म्हाका इल्लीशी माहिती दितात गी सेवा दिवनशे म्हळ्यार देवा करता सेवा दिल्या बरी उसोर देवाचो लोक निंगे ताका एक वर्ती दादोस काय वर्ती संतोषो अँड वी वेट फॉर दीस फीस्ट एवरी इयर ओके जेजू आपयता जेजू म्हाका आपयला बरी बघता खंय गेल्यार फेस्ताक पाटी येस सकाळी 6 वरांचे मिसा तावन आमचो वावर हांगा सुरू जाता पूण ताच्या पयलेच ती हांगासर येतात रांदचे कुडांत जावन दी रांदपाक तशेंच शिंदपाक पुरो ती सांगात साकार दितात मात्र न्ही राती सगळे निमाणे मीस आतां मोशेरी ती हांगासर आसून विविध रिती ताची सेवा ती दिवनच आसात तर सर्व आमचे स्वयंसेवकांक हांगा ते मुशेर आनी सेकेंड सभा तुमकां सगळ्यांक हांव एक व्हडलो सॅल्यूट म्हणून कशें येता सॅल्यूट टू यू ऑल येस तशेंच हांगा आमच्यो सुबीत बायो दिसतात साबार वर्सां तावन हांगा वाडचें काम तावन दवरलें हर एक रितीचें काम ती हांगासर करनत आसात तर तुमच्या बाकी कोण म्हणी काले म्हणी तुमचे एक्सपिरियन्स वांटून काडूंक अशें जात गे एक्सपिरियन्स कांय ना पूण वाडोवंक बरें जाता सेवा दिवंक बाळक जेजूच्या हांगा बरें जाता कार्मेल गुडयार देखून आमी सदांय वेळ काडन आमी बिजी टायम आसल्यारय आमी वेळ काडन येता ओके थोड्यांक मिसाकेचें म्हूण सांगल्यार पुरसत ना नवेनाक येवंक पुरसत ना म्हूण सांगून रिजन दिवचे कडेन तुमी एका सकाळी 5 वरां पयलें तो हांगा येतात 6 वरां पयलें मीस संजेचे निमाणे मीस 7:45 म्हळ्यार घरान पावचे 9 वरां उपरांत जाल्यार सगळो दीस मातशें तुमी हांगा आसतात तुमचें घरचें काम कोण करता घरचें काम आमी सकाळीं करता वेग्गे आनी कालचें इल्लेशें आसलें आज एडजस्ट करन भुरगीं इस्कालागेच्या वेळार इल्लेशें एडजस्ट करन खुशी जाता एक टायप दोनी कडेन एडजस्ट करता 12 दिसांची सर्वीस 11 दिसांची सर्वीस हांगा दितात आनी उरल्या 12 म्हयन्यांक साबार आशिर्वाद सर्व आमचे स्वयंसेवक हांगासर जोड घेतात तर तुमच्या जिणी येता तुमी साबारांक प्रेरण दिला आनी हसते तोंडांत तुमी हें जेवण वाडटात देखूनच हांव चिंता बोशा सदांच आमी घरांनी रांदीचें जेवण जेवल्यार आमकां कोणाकी रूच ना पूण हांगासर आनी हस्त्या मुखां म्हळ्यार वाडल्या ताची रूच आसा पळय 2 वांटे सडत सडटा काय देखून सदांय आमचें वर न्ही बरें गोड जावन आमच्या पोटाक वेता देखून तुमच्या गोडश्या मनाक तुमच्या गोडश्या उतरांक आनी तुमच्या सेवेक हांव आभारी जावन आसा आनी तो बाळक जेजू तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तुमची सगळी जिणी सुकाळ जावन दी म्हणून आशेता थँक्यू सो मच येस तर वय हांव मागीर येता जेवणाक जाय तें म्हाका इल्लें वर्ण दवरा थँक्यू सो नवेनाचो निमाणो दीस फाटल्या 9 दिसां तावन हांगा साबार लोक दिसाके 4.5 ते 5,000 वरनी चड लोक सदां न्ही जेवता जेवण बारी बरें आसा म्हणटा वर्ण बरें आसा म्हणटा पूण हाच्या फाटल्यान काम केल्लें रांदूंक हेल्प केलें साबार जाणां मनशां आसात हांची एक आज ल्हान झळक तुमच्या मुखार हांव दिवंक शकता आनी तर आमच्या सांगात आसात एक मेन कुक आळे फाटल्यान तो बायरसांनी पुरा काडून रेडी जाता येतात न्ही कित्याक म्हळ्यार बायरसांनी आल्लो पळोवन न्ही हांवें बायरसांनी आल्लो पळोवन काही येता काही रांदतात कोणा म्हणचिंतल्या बायरसांनी पुरा काडून हांगासर आसात तर एक स्वयंसेवक जावन फाटल्या साबार दीस जावन आनी हर एका वर्सां म्हणल्यार बरी ते हांगासर सेवा दिवन आसात तर तुमची एक ल्हान वळख सांगून तुमचे एक फाटल्या सायडीन कालें पुरा काम चलोवन आसा ते तुमी सांगचे पयल्यान पयलें सगळ्यांक नोवेनाच्या ह्या 11 दिसाक हांव स्वागत म्हणटा आनी आमची वळख आनी म्हाका खुशी जाली ह्या बायक पळोवन ती उलोवंक आयली म्हणून आमचे मुझे सादारण ह्या हांगा 14 वर्सां आमी एक सर्वीस दिवन आसा ह्या 14 वर्सांत सर्वीस दिवंक म्हाका मस्त खुशी भागली आनी हांगा कशें जाता गे म्हळ्यार
कशें आज्याप म्हणल्या बरें तांकां रांदपाक जाता आनी हांगा आयिल्ल्या एका भोगतेक आमी जेवण नासतना पाटी धरना आनी आमी रांदचे न्हय आमी हांगा सगळें मॅनेजमेंट पळोवचें आनी आमच्या ह्या वॉलंटियर्स एक विशेशता हांवें काले म्हणजे आमची वडपण आमी उलोवचें न्हय हांगा उरले एक शीत जावन दी एक दिसा जावन दी तें आमी खंयच्या जाग्यार पावोवचें आश्रमाक जावन दी या खंयच्या भुरग्यांक तें आमी पावयता एक्चुअली हांगा आयिल्ल्या भोगतेक वडचें की ते काले हांगा उरता तें आमी तांकां पावोवचें आमी हांगा काम करता आतां मागीर आमकां थोडे फावटी आमी चिंतचें ह्या वर्सा आमकां सेवा दिवंक जायत गी म्हणून पूण जेजू बाळकाच्या आशिर्वादानच आमी आज हांगा आसा आनी खंयच्याय टायमार बाकीच्या टायमार कोणी आमकां फोन करतना आमकां एक अर्द घंटो फुरसत आसना पूण ह्या 10 दिसांनी आमकां ती कशी फुरसत कर दिता आनी हें पुरा तुमच्या भक्तिंगाचें मागणें जावन आसा आनी तुमच्या मागण्यांत आज तुमच्या मुखार उलोवंक हें करता आनी म्हजी एक विनंती आसा मोगाच्यान जर कोणाक एक सेवा दिवंक आसा या बऱ्या उक्त्या म्हणून या खंय तुमकां कश्ट येतात म्हणून तुमी सेवा दिवंक येनात तुमकां फुरसत आसता एक दीस 1 घंटा जावन दी या 10 मिनटां जावन दी या सगळो दीस जावन तुमी येया आनी आमकां सांगात दिया खंडीत तुमी आयिल्ल्यान हाची आजारवंटांनी बेसांव तुमकां आसतली आनी तशेंच हांगा रांदपी तेय सकाळीं 5 तांच्या पाल्यांक 2 तावन तांचें रांदप शिंदप सुरू जाता ते रातीक 12, 1, 2 वर्सां रांदतात परतून सकाळीं उठून आनी तें कशें जाता म्हणून ते आमकां तुका सांगूंक म्हाका तें जायना पूण तें तुमी पळयल्यार तें तुमकां कळटा पूण येदोळ म्हणसर सकट बऱ्या तरान जावनूच आसा आनी फाल्यांच्या आनी परवांच्या दिसा तुमकां बरें फेस्त मागता देव बरें करूं बारी बऱ्या उतरांनी तांची करी सेवा हांगासर आसा की त्या फाटल्या 14 वर्सां तावन कंटिन्युअस 11 दीस वर्साचे सुरवेचे 11 दीस हरये कडेन सगळ्या फंक्शनाक वचोंक आसता आनी ते पुरो सोडून 11 दीस ते कुटुंबांत पयस रावून हांगासर रावून सेवा दिवनूच आसात आनी तुमच्या ह्या सेवेक देवान आशिर्वादान दिल्यांत मुखार दिवन दी म्हणून आमचें मागणें वय तशेंच आमचे सांगात हांगा 7 जाण आसात ही आमचे वॉलंटियर्स आसात आनी आमचे आमचो पाद्राब आसा तो आमच्या किचनांत आसलो ताची गुजरात वयर धरल्या आनी आमच्या आमी गुजराती गेल्ल्या आनी गुजरातींत आनी आमकां बरें सुदारशिला तशेंच फाटल्यान आमचो क्लिफॅमी आसा क्लिफॅमी सकट एकामेक हात दिवन आमकां येदो सुदारशिला आनी सांबाळटलो म्हणून येता आनी म्हाका इंटरव्यू खान गेलो तुमकां थँक्यू देव बरें करूं तुमकां सर्व वॉलंटियरांक आमी काळजान तावन आभारी जावन आसा कित्याक मुखार आमकां सकट बरें दिसता जाल्यार फाटल्यान कितलो वावर आसा म्हूण सांगून आमकां तुमकां एक आमच्या रांदचे कुडीर झडक आमी आतां ह्या व्लॉगांत आमी दाखयतल्या तर तुमकां सर्व आमच्या सिब्बंदी वर्गाक हांगाच्या वॉलंटियर्साक काळजान तावन देव बरें करूं तो बाळोक जेजू तुमच्या कुटुंबाचेर दाराळ आशिर्वाद वतू दी म्हणलेंच आमचें मागणें थँक्यू न्हू तुमकां हांगासर दिसता आमी रांदचे कुडांत आसा हांगा आमच्या दानियांनी साबार जाणांनी तांचें बरें उदार मोन दाखोवन जाय तितली वरवी आनी साबार तिची रांदे आमकां हांगासर दान दिला जाल्ल्यान आमच्या हजार भक्तिकांक हांगासर एक पोट भरून जेवचें जातलें एक सदांनीत रुचीक वर्ण तुमकां मेळटा हांगासर कितल्या व्हडल्या आयदनांनी हांगासर रांदप चलता थंयसर रांदे सुटी करून दवरली आसा आनी हांगासर आमचो भाऊ वर्ण हांगासर सर्व करचे खातीर आयदनांक ओतून आसात आनी हांगासर तुमकां दिसता जाल्यार केद्या व्हडल्या तोपल्यांनी हजार लोकांक जेवच्या खातीर नितळ रितीर हांगासर रांदप चलतें आसा जागृतकायेन हांगासर मोगान वर्त्या मोगान देवाच्या आशिर्वाद सोवे हें जेवण हांगासर तयार जाता तर ह्या सर्व स्वयंसेवकांक आमी आज आमच्या मागण्यांत आमचो उडास दवरूंक आसा तांचे खातीर आमी मागोवंक आसा तांणी दिवच्या सेवेक बाळोक जेजू तांचेर साबार आशिर्वाद घालून दितसो म्हणलें आमचें मागणें तर हमारे साथ है यहाँ पर फादर राकेश भाई परमार गुजरात से वो यहाँ पे आए हैं तो फादर आपको यहाँ आके वापस आके कैसा लग रहा है क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मैं इधर था 3 साल हमारे जीवना समिति का साथ था पाला यीशु का पर्व मनाने के लिए हम लोग साथ में आते हैं और मेरा एक्सपीरियंस है मेरा अनुभव है बाला यीशु हमको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं क्योंकि मेरा अनुभव है कि मैं जहाँ जहाँ सेवा करने को चाहता हूँ भगवान ने मुझे बहुत दिया है मैं जहाँ बैकग्राउंड से आता हूँ गुजरात से आता हूँ इतना सारा भगवान के भगवान के पास आने का अनुभव मेरे को इधर से मिला है तो मैं सबको बताता हूँ हम बाला यीशु को नमन करना चाहिए उसको विनती करना चाहिए उसको प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि बाला यीशु हमको बहुत सारा भरपूर आशीर्वाद देते हैं और मेरे पास अरुण भाई है हम 3 साल उसके साथ काम किया था जीवना समिति का मैं इंचार्ज था तो हमारा जीवना समिति में क्या है कि कोई प्रेसिडेंट नहीं है कोई सभ्य नहीं है सभी लोग सभ्य है सभी लोग प्रेसिडेंट है और अभी मेरे को एक श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं कि हमारे पास एक
लविट अंकल करके था, वो अगले साल हमारे पास था लेकिन आज नहीं है, ये भगवान के पास प्यारे हो गए, तो मैं उसको याद करके उसको श्रद्धांजलि देता हूँ, उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ और हमारे सब भाइयों और बहनों के लिए खास प्रार्थना करता हूँ जो ये पर्व मनाने के लिए आते हैं। बालका यीशु उसको भरपूर आशीर्वाद दे और उसका घर को भी आशीर्वाद करे, वही मेरी प्रार्थना है। जय ख्रिस्त। फादर, आप यहाँ पर थियोलॉजी के टाइम पे आप यहाँ पर 3-3.5 साल यहाँ पर रहे हैं और उसके बाद आपके ऑर्डिनेशन के बाद अभी आप गुजरात में आपके सेवा दे रहे हैं। सो आपको यहाँ वापस आने का कितना संतोष मिलता है? मेरे को इतना संतोष है कि मैं जब जनवरी आता है तो वही चिंता हूँ कि 9 दिन मैं उसके साथ आऊँगा, उसके साथ काम करूँगा जीवना समिति के साथ, और सब धर्मजनों के लिए मैं मेरी तरफ से जितना हो सके इतना सेवा करने का इच्छा हूँ। लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारा कम्युनिटी एक्टिविटीज़ रहता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि लास्ट दिन फेस्ट के टाइम पे मैं ज़रूर से आऊँगा। मेरे को बहुत आनंद होता है क्योंकि हमारा एक बार का यीशु है जो हमको बहुत ब्लेसिंग दिया है, बहुत ब्लेसिंग दिया है कि मैं भूल नहीं सकता, इसलिए मेरे को बार बार आने को मन करता है। जब आता हूँ मैं सबको मिलता हूँ और सब बहुत खुश हो जाते हैं मेरे को मिलने से, इसलिए मेरे को बहुत मन होता है आने के लिए क्योंकि बालका यीशु हम सबको ब्लेसिंग देता है। और 3.5 साल आप यहाँ पे थे, मैंगलोर में थे, सो मैंगलोर में आपने क्या क्या सीखा है कोंकणी के अलावा? मैंने कोंकणी सीखा है और दूसरा तुम्हारा ड्रेस पहनवेश और तुम्हारी कल्चर मेरे को बहुत पसंद है। कोंकणी में मेरे को बहुत वो बोलता है ना। सो कोंकणी में आप कुछ बोल सकते हैं हमारे भक्तों के लिए? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि अभी मैंने एक ड्रामा किया था, वो ड्रामा में एक वाक्य बोला गया था कि मुझो पहलो कौन, मैं जो पहलो कौन वही है कि जो मेरे को साथ अच्छी तरह से देखभाल करता है, मेरे साथ रहता है, वही मेरे खास हो सकता है ना। मुझो पहलो मुझो नेबर कौन, जो मेरे को अच्छी तरह से देख सकता है ना, वही है। इसलिए मेरे को कोंकणी भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि हे बाळका येशू हे सगळ्यांक आयल्या सगळ्यांक धर्मांक सगळ्यां येता सगळं तू आशीर्वादित भरपूर कर, तेच म्हजी मागणी आसा। फादर, गुजराती में आप एक लास्ट आप सबको एक ब्लेसिंग देंगे? प्रभु તમારા અંતરમાં વસો, પ્રભુ આપણા અંતરમાં વસો, સર્વસમંત પરમેશ્વર પિતા અને પુત્ર અને પવિત્ર આત્માનો આશીર્વાદ તમારા ઉપર, તમારા ઘરજન ઉપર, સગળાની ઉપર કાયમની અને હંમેશા માટે ઉતરતો રહો. Amen. Thank you, Father. It was a beautiful time to talk to you, and it is really nice to see you back in Mangalore after after spending 3.5 years. And I heard that every time you come back here. So I wish you a very happy feast of Infant Jesus. May Infant Jesus keep on blessing you and strengthen your hand so that many more people get the service from you. Thank you, Father. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. तर मग चनो गुजरातींत, हिंदींत, तशेंच कोंकणींत पदरापान भोव सोबीत करून ते हांगासर आयल्यात. तांकांय तांच्या मुखल्या मिसावाक आमी सर्व बरें मागता. तर अरुण बाब आमकां परतून मेळ्ळा. अरुण बाब, आमी हर एका वर्सा ह्या जेवणासालाक येताना उडास कडचो एक व्यक्ती आसा आमचो लावेटाम. 2 वर्सां आदीं ह्याच पूण शेतांत हांगासर फेस्त जावन आसतना हांगा रावून आपल्या गोड गोड उतरांनी हांगासर बरें जेवण आसतना ताचें गोड गोड उतरां तें जेवण आनकी चड रुसी करताले. पूण फेस्त जावन थोड्याच दिसांनी काळजागाताक लागून तांचें मरण जाता. आनीक ह्या 2 वर्सां जावन ह्या जाग्यार आमी तांकां मस्त मिस करता. सो तांचे विशयांत 1-2 उतरां आमकां सांगशात? खंडीत जावन लावेटाम म्हणचे नांव काडटना मस्त बेजार जाता. आनी लावेटामाची पत्नी शांतीबाई ती तितलीच मोगाळ. आनी लावेटाम देवादीन जालो आमचो लावेटाम एक 24/7 काम करता म्हणल्यार खंयच दुबाव ना. जर कोण ताच्या सांगाता काम केलां तें तांकां गोत आसा. ताका पुर्रा साण म्हणली नातली. किंच्या वेळ घडये राती 12 जावन दी, पांत्यार 1 वरां जावन दी, संजेच्या 4 वरां, किंच्या वेळ घडयेक हांगा कोणीय ना जाल्यार हांव आसा म्हणून ताचें एक एम्बेसेडर कार आसलें, त्या काराचेर सगळो सामान. आनी आमकां निजायकी जावन ताचें उणेंपण तो सरले उपरांत कळ्ळें. हांगा किचनांत कितलें काम आसा गे म्हणून तेदा मोसून आमी इतलें एन्जॉय करनासल्या. तो नात ताच्या 2 वर्सां आदीं तो सरलो, ताच्या उपरांत आमकां कितले कश्ट आसात गे आमकां ताच्या उपरांत कळ्ळें. काय लागी म्हळ्यार तो कितेंय कश्ट कोणा कडेन तो सांगनासलो. तोत्तू येतालो मार्केटींत जावन कहलें सामान हाडचें जाल्यार खट्टा धरतालो, हांगा काल उणें पडलें तोत्तू धांवतलो. आमी ताच्या सांगात हें असो, पूण ताच्या सांगात आमी 12 वर्सां काम केलें. तो एक आमकां एक खंडी जावन एक आदर्श. आनी ताच्या मार्गदर्शनान
कसो तो आमकां आदर्श की तशें ताचें मार्गदर्शन आज आमी एक धैर्यान तुमचे कडेन एक उलोवंक शकलो. तो आज आमच्या सांगात ना जाल्यार आमी आदल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमच्या जेवणा समितीन पळयलें खंडी जावन ताणें बेसांवां देवा कडेन मागोवन आमच्या किचनांत धाडल्या म्हणून कांय सुद्दां उबो ना. काल्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमी चिंतलें आतां म्हळ्यार आमकां हांगा मस्तू वावंट आसा, मस्तू थोडे फावटी कश्ट भोगतात, पूण ह्या 2 वर्सांनी लावेटाम ना म्हणून एक बेजार खंडीत आसली, पूण तें लावेटामाचें काम कितलें सुसूत्र जावन येता म्हळ्यार तें खंडीत जावन लावेटामाचें बेसांव मागोवन धाडलें म्हणजे कांय सुद्दां भावना. आनी ह्या वक्ता लावेटाम आमी तुमकां मस्त मिस करता, सगळीं मिस करता. उडा सुद्दां केदाळें आसा आनी ह्या वक्ता तुमच्या म्हाका ताच्या आत्म्याक सशनोचो विशय मागता आनी वय सशनोचो विशय दी ताका येसुमिया निरंतर संगती समाधाने विशय घेवन दीत आमेन. तशेंच तिची पतीन आसा शांतीबाई, ती काही हांगा येवंक मस्त बेजार आहे बघता, पण खंडीत जावन तूं शांतीबाई ह्या मुखार हांव सांगूंक आशेता, शांतीबाई खंयचें भियेनाका, तुमच्या सांगाता आमच्या मागण्यान खंडीत जावन लावट आमचो कसो उडास दवरला तसो तुमच्या कुटुंबा खातीर हांव मागता. देव बरें करूं. थोडे पुटी आमी सांगचें आसा, एक मनीस फकत एक उडासांत उरच्या की चड ताणें केल्लें तें बरें काम उडासांत उरता मनशाक आज लावेटामाचें जिवीत सागस, कित्याक 2 वर्सां तें नासतना हांगासर जालें जाल्यार हर एक दीस हांगाचो हर एक स्वयंसेवक लावेटामा खातीर मागता, लावेटामाक मिस करता. तर मोगाच्या विक्षकानो एखाद्या वेळा तुमी हांगासर पळोवन आसा जाल्यार लावेटामाच्या आत्म्या खातीर एक ल्हानशें मागणें आमी बटोया. खंडीत जावन सरगार तावन तो ताची बेसांवां जेजू कडेन मागून, कित्याक जेजू की एक बऱ्या रांदचेकुडाच्या एक वॉलंटियराची गरज आसली कोणा देखून देवान ताच्या सर्गीच्या राजान ताका खंडीत जावन एका बऱ्या जाग्यार दवरला म्हणलेच आमची पातयणी. देव बरें करूं. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೆಫಿ ಬಂಗೇರ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇಡ ಒಂಚೂರು ಇನಿ ಪಾತಿರ್ಕ. ಸೊ ಸ್ಟೆಫಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂದ್ಯ ಏದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು? ഞാൻ നഴ്സിംഗ് മന്തൊന്നുമില്ല മസൂദ് കോളേജിൽ സോ ഇത് 3rd ഇയർ ഇപ്പോನು. ಓಕೆ. ಇನ್ಫೆನ್ಜಿಸ್ ಗೇಟ್ ಸತಿ ಬೈದಾರು? ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬಿಕಾರನ ಕಟ್ಟಿಡ ಉಪ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬೇಡಿನ ಒಂದ್ಸಿ ನೆರವೇರ್ಲಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಸರಿಪಳ್ಳ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಬರ್ಪೂಜ ಎಂಕಲು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬತ್ತದ ಪಾಪ ಎಂಕ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನೆರವೇರ್ದು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿರೆ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ 2 ಪಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈತ್ನಾಟ. ಈತತಿ ಇದು ಪರ್ಬ ಒಂದುಂಟತಿ ಈತ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ಏಪಲ ಬರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕಲು? ಪರ್ಬದ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಬರ್ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚರ್ಚ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಎನ್ನ ಕಾವ್ರು ಅಂಚೆ ಬೋಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಚೆ ಬರಲೇ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ನ ಟೈಮ್ ಏನು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದೇ ಪೋಪೆ ಏಪಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋತಿನ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ನಂಬಿಕೆ. ಏನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಓಲ ಏನು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಏನು ದೇವೇಡ ಶೇರ್ ಮಂತಿನ ಎಂಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನು ಬಿಕಾಸ್ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದು ನಡತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿನ ಇಚ್ಛೆ ನೆರವೇರ್ನು ಬಂದೇನು ಏನು ಏರ್ನ ಭಕ್ತಿಗ ಏರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾವಡಿರ್ ಬರ್ಪಾರ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಪಂಡಾರ ಎಂಕ ಎರಡೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಾಂಡ ದೇವಿರಡ ಯಾನ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ಕ್ ಏನು ಏರ್ಪಣ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದೇವರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉಲ್ಲೆ ಏರ್ಪಣದ ಆತೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೆಗುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಕ್ತ ದಿನ ಕುಲಿತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಡ ದಾದ ಪನ್ಯರ ಇಷ್ಟಪಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫಡು ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಪೂರ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆರವೇರ್ಪಾದೇರು ಪೂರ ಮಂತದೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಫೀಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎರೆಗ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಂದಿನ ಬಂದ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ದೇವೇಡ ಪನ್ಲೆ ದೇವರು ಪೂರ ನೆರವೇರಿಸುವರು ಬಂದು ನಂಬುವ ನಿಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಲೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದೇನು. ಈ ಒಂಜಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ದ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನರ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಬಡವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗ್ ದೇವರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಆ ಬಾಲ ಯೇಸು ಇರೆಗ್ ಇರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಏನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಡ ಪಣ್ಪುನನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सो मच. तमिळ अंती उलयता तिचे कडेन 2 शब्द तमिळ अंत उलोवंक हांवें ट्राय करता. वणक्कम. வணக்கம். ஓகே. நீங்களத்துல அபிப்பிராய சொல்லுங்க. எங்களுக்கு இங்கே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிச்சு, நீர் செல்ல ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இப்போ இது மாஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொங்குனியானாலும் அர்த்தம் ஆச்சு, மாஸ் நல்லா இருந்துச்சு.
சாமியெல்லாம் நல்லா பார்த்தோம், நல்லா இஷ்டம் ஆச்சு. நல்ல அவர் ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு எப்போவுமே கிடைக்கட்டும்னு நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம். ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಮಿಳು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ದೇವ್ರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮಾಸು ಕೊಂಕಣಿ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? எல்லாரும் இங்கே குழந்தை கோயிலில் வந்து வேண்டிக்கோங்க, உங்களோட வேண்டுதல் கேட்கப்படும், எல்லாருக்கும் நல்லதாகட்டும், ஆசீர்வாதம் கிடைக்கட்டும். वणकम. येस, आमच्या सांगात छत्तीसगडचा न्हू ब्रदर इनसेंट मिंजा आसात आनी तांची भास आसा विच इज उरांव. ओके, उरांव भाशेंत तुमचे लगीं ते आजू उलयतले. एंगा नाम है कि इनोसेंट मीन्स एन छत्तीसगढ़ थी बर्दन और ईसन एन इन्फाइन जीसस बिकारना कटने रदन. तो ईसन अकुन परब मनाली. ई परब नु 9 दिन ही परब मनी. तो 9 दिन ही परब नु आखरी उल्लार ई और ये उल्लानु अंते ईसन एन तेंगा बर्च कदन की एकाश हेंगागे अनुभव ई आ अनुभव अदिन तेंगागे अंते ईसन बहुत शांत वातावरण या हिसाब थी जमर बहुत बग्गे आलर बरनर ईसन और प्रार्थना नन्नर और बहुत बग्गे आलर ही प्रार्थना जो बिनती नन्नर आद पूरा मनी. तो नीम हूँ जमर बर के और प्रार्थना नन की ईसन. So I understand that you said in this 9 days whatever you pray for that will be given to you. So that was the what do you say, the summary of whatever you spoke. So it was a very beautiful language. I was trying to understand it. It's somewhat closer to English, I think. Yeah. Yes. And I heard that you also, after coming to Mangalore, you have learned Konkani also. So in Konkani, if at all you bless the people, what do you want to say? देवबरो करो सर. देवबरो करो. Okay. Then kaso asa that people ask. So I'm baro asa like that. Then So you can survive in Mangalore with these things. yeah. What do you mean by Javan Zale? Like, do you know what is Javan Zale? Yeah. Did you have food? So Javan Jale. That's I ate like that. Okay. आज तुम्ही जेवल्यात गीते वसो ना? I'm Javan Jale. ओके, जेवण कशें आसलें आयचें? Javan baro asa. बरें आसलें. वाव. तर आमचे ब्रदराक आमी सर बरें मागता. इनोसेंट म्हणून तांचें नांव आनी पळोवन कितें बरें इनोसेंट दिसतात, आमकां बारीच खुशी जाता. ब्रदर, तुमच्या सगळ्या मिसावाक आमी मुखार बरें मागता. ऑल द बेस्ट. Thank you. तर आमच्या सांगात आसा उषाबाई बेंदूर फिरगजीची. तर तिचे एक एक्सपिरियन्स हांगासर बाळूक दिसचे पुंच येतात, तिका कितलो संतोष मेळटा ती आमच्या सांगात वांटून घेवंक कशें येता. वय स्पेशली हांव बॉम्बे तावन हांगा सेटल जालें आतां. पूण हर एक फावटी येतना इन्फंट जीसस चर्चाक येजेत काल्याक म्हळ्यार हांव ल्हानतावन इगर्जेंत केळून वाडल्ली आनी एवरी विकेंड आमी हांगा येवन मागताले. हांव ल्हान समजनातलें मागणें करूं पूण जाल्यार येवन मागताले हांव. पूण तेंथ स्पिरीट इवन इट इज स्टील विथ अस, यू नो. एंड एवरी टायम वेन आय प्रे समथींग इट हॅज बीन ऑलवेज आन्सर्ड. ऑलवेज. It may be small or big. It has been always answered. So every time when I come, I'm thrilled to come here, as though it's my place. Your place. My place. ओके, तर आज आमी सबार दुसऱ्यो लँग्वेजीनी आमी आज हांगासर हो व्लॉग करन आसा. गुजरातीन आमकां मेळ्ळी, तमिळान थोडी उलयली मेळ्ळी. तशें तुमी बॉम्बे आसात म्हणून तुमी सांगलें म्हाका. मराठींत काले म्हणी 1-2 शब्द उलोवंक कळात की तुमकां? हा पुण्यक्षेत्र एवढं छान पुण्यक्षेत्र आहे की तुम्ही इथे आलं की तुमचं मन एवढं संतुष्ट होईल की यु नो शब्दांनी बयान करू नाही शकणार मी. एवढं तुम्ही येऊन पहा आणि तुम्ही संतोष पाहा. येस, भाऊ बऱ्या रितीन तिने सांगलां की अशें तुमी हांगासर आयल्यार तुमचें मन इतलें संतुश्ट जाता की तिका तें उतरांनी वर्णूंक जायना म्हणून तिणें सांगलां. देखून सर भक्तिकां कडेन तिणें इतलें सांगचें, बाळका जेजू तें येया, संतोष पावा आनी आशिर्वादां जोड घेया म्हणून. तर उषाबाई, तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी त्या बाळका जेजूच्या ಆಶೀರ್ವಾದ तुझे कुटुंबाचेर मागता. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ KMC ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ಟಾಫ್. ಇವರ ಹೆಸರು ಮಮತಾ ತೊಕ್ಕೋಟಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಾನುಕಲಾ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ. ಇವರು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು.
ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಮಂಜೂರಾಚಿಂದ ಬರುವಾಗ, ಬೋಂದೇಲಾಚಿಂದ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮ್ ಕ್ವಾಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ. ನಾವಾಗ ರೋಸ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು 1 hour ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಾಲಿ ಅದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಜಗಳಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂತಹವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡಬಾರ್ದು, ಚಂದದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವವರು, ಊಟ ಬಡಿಸುವವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹಾಗೂ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. थँक्यू सो मच. थँक्यू. ओके, आमचे सांगत आसात फादर शाबाज 12 वर्सां तांझानियाच्या गांवांत आपली सेवा दिवन आज हांगासर ते आसात. आज आमी मल्टिपल लँग्वेजीचो व्लॉग करन आसा आनी पाद्रा आज स्वाहिली भाशेंत आमचे लागीं कितें सांगूंक कशें येतात. फादर, ओवर टू यू. Okay, thank you. Asante sana na kushukuru hasa kwa furaha ya pekee. Sisi tunasherehekea sikukuu ya mtoto Yesu, तशें म्हळ्यार फादर Infant Jesus, Feast of Infant Jesus. Tunafanya novena ya siku 9. Baada ya hapo siku 2 ni siku ya sikukuu, which means the Feast of Infant Jesus, annual Infant Jesus. Kwa hiyo hapa tunakaribia waumini wote na pia wanadini wengine. Basi kwa hiyo kwa niaba ya mapadri wa Karmeli tunawakaribia waumini wetu wote, hasa siku ya 14 na 15, 14th and 15th of January. Tuna misa mbalimbali, hasa asubuhi saa 12, saa 2, saa 4 na vile vile saa 7. Baada hapo jioni tuna siku misa moja tu, misa takatifu saa 12 jioni. Vile vile saa tarehe 15 tu tuna misa mbalimbali, asubuhi saa 12, saa 2, saa 4 na saa 7. Jioni tena saa 12 jioni, sikukuu ya pekee. Kwa hiyo kwa niaba ya Bwana Karmeli sisi tunakaribia waumini wote wa hapa na maparokia yote. Karibuni sana, mtoto Yesu anawabariki. Hasa tuna shukrani wana Karmeli wa mtoto Yesu wa Carmel Hill. Asanteni, Mungu awabariki. येस फादर, समराइज करतात गी. होय. म्हळ्यार हांवें 2 दिसाचे फेस्ता विशयी उलयलो. तशेंच 9 दिसांची नोवेन आसा म्हणलें, आनी आखरेच्या 2 दिसांनी मिसाची मांडावळ कशी आसा म्हण हांवें सांगलें. आनी तशेंच आमच्या सर कार्मेल जेसाच्या बाबतींनी सर्वांक हांवें आपोवण दिला. सर्वांनी येजे आनी बालकाचे आशिर्वादा तुम्ही समेस्तान घेजय म्हणून हांवें विनंती केल्या. तशेंच कार्मेल मिडियाकय हांवें देव बरें करूं म्हणला. थँक्यू फादर. वेलकम. अशें आसतना तुमी तांझानियान कितल्या वर्सां आसल्यात? हांव तांझानियांत 20 वर्सां हांवें काम केलां. भोव अपुर्बाची वर्सां, आनी तितलेंच न्ही भोव अपुर्बायचो अनुभव जाला. प्रत्येक जावन त्या दुबळ्या लोकसंघात एक विशेष रितीचे सेवा म्हूण येत वा मिसांव काम म्हूण येत. कित्याक म्हळ्यार हांगाचे मिसांव आनी आफ्रिकाचे मिसांव मस्तो तफावत आसा. आमी थोडे भोवटे मिसांव म्हळ्यार आमी फकत नांवान मिसांव म्हणटा, पूण त्या नांवान न्ही केन्ना आमी थंयसर वचून त्या लोकसंख्या आमी जियेता, तांची
संस्कृती आमी समजून घेता, तांची भास आमी शिकता आनी तशेंच तांचे कल्चर आमी जाण जाता. त्या संदर्भार त्या लोकांक इतलो संतोश जाता की तांचोच एक म्हणून आमकां ते स्वागत करतात आनी तांच्या मदगात आमकां ते एक म्हणून सांदो म्हणून आमकां मानतात. अशें म्हणून म्हाका 20 वर्सां कशें ते पाशार जालें म्हणून म्हाका कळी जावना. देखून निजायके हो अर्थ अनुभव म्हणून येतो. थँक्यू फादर. अशें आसतना निमाणे आमच्या सर्व भक्तिकांक तुमी स्वाहिनीत एक बेसांव दितात गी फादर. ओके. Mungu awabariki Baba na Mwana na mtoto Yesu, ya mwana Yesu. आमेन. Amina. ओके. तर फादर तुम्ही स्वाहिली भाशेंत मिसाचे अरेंजमेंट नव्या नवशें त्यांनी पुरा सांगले. तर स्वाहिली भाशेंत आमच्या भक्तिकांक एक बेसांव तुमी दितात गी फादर. Khandi zaono. Awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Asanteni sana, karibuni tena, tutaonana Mungu akipenda. परत तुमकां स्वागत. परत मेळया जर तर देवाची खुशी होईतर. वंडरफुल फादर. थँक्यू सो मच. आमच्या सांगात आसा कॅरन क्रास्ता म्हजो तळो गायतलो ह्या सिजनात तुमी ताका खंडीत जावन पळयला. तशेंच मधुर ताळ्याचे तुमी पदां खंडीत जावन आयकला. ताच्या सांगात आसा बेबी फ्रेया आनी एक सुपरस्टार एका मुवीनी ताणें एक्ट केला. आमच्या कोंकणी फिल्म माय डियर फादरान ताका ल्हान भुरग्याचो रोल आसलो ताणें तो केला. तर कॅरन क्रास्ता तुमकां गोत आसल्या प्रमाणे एक बरी गावपीण तांच्या मधुर ताळ्यांत बाळका जेजूची एक कंतार आमी आयकुया. मायक जाय गी बेबीक. शिंकरी आपल्या मम्मा सांगा ते कंता शिंकरी आपल्या. आमी ताचे बरे जावंक तो आमचे परी जालो. आमकां वयर उबारून तो पाताळाक देवलो. पातकांतावन सुटून जग बलयेची शेळी जालो. देवपणांत वांटो दिवन देव मनीस जावन आयलो. जेजू बाळका लालिवन मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. जेजू बाळका लालिवन मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. थँक्यू सो मच कॅरन. तुझं एक मधुर ताळो हांगासर आयकोनशे तुवें गायिल्लें पद कंतार सॉरी हांगासर आमकां आमच्या भक्ती आयकूंक मेळ्ळें. हे आमच्या कार्मेल किरण चॅनलांत आसा तुमी आयकोनचें. अँड युअर डॉटर इज वेरी लकी टू हॅव अ वंडरफुल मॉम हू कॅन सिंग ऑल द टायम फॉर हर. फ्रेया ताका माईक जाय की कॅमेरा करता पळोवन आसता इतल्या वेळार कॅमेरा येवण काण घेता. सो थँक्यू फ्रेया अँड कॅरन. मे गॉड ब्लेस यू डार्लिंग. आमच्या सांगात आसा बाय ॲना मल्याळमांत आपलो एक अनुभव ती आमच्या सांगात वांटून घेवंक आशेता. सो ॲना ओवर टू यू. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഫ്രം കാസർഗോഡാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേ ചെയ്യാണ്. സോ ഡെയിലി ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഡെയിലി 6:30 മാസ്ക്ക് വരും. ആൻഡ് ഡെയിലി ഇപ്പോൾ നൊവേന എല്ലാ ദിവസവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നല്ല ഗുഡ് ഫീലാണ്. ബിക്കോസ് ദൈവത്തോട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വേ ആണ് ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് ഷ്രൈൻ. ആൻഡ് ഒരുപാട് ബ്ലെസ്സിങ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ബ്ലെസ്ഡ് ഫീൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഒരുപാട് പീസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഒരുപാട് നന്ദി ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസിന്, ഒരുപാട് നന്ദി. എപ്പോഴും ഞാൻ ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. സോ താങ്ക് यू. येस ताणें सांगलें म्हाका अर्थ जालें तें अशें आसा की तिका केदाळे हांगा येवचें म्हणून सांगल्यार बारीच खुशी. कित्याक हांगा येताना तिका सर्व संतोश समाधान आनी तिणें मागलें पुरो हांगा इन्फंट जीससान तिका दिलां म्हणून सांगून ती सांगूंक अशें येता. तर आय थँक यू सो मच फॉर शेअरिंग युअर एक्सपिरियन्स विथ अस. अँड आय विश अँड प्रे दॅट मे इन्फंट जीसस ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. थँक्यू सो मच. मोगाचे वीक्षकांनो, कार्मेल गुड्याक तुम्ही 12 दिसान येवन आसात. 9 दिसांचे नव्यान जावन आयचो निमाणो दीस. आनी आज म्हणसर हांगासर कितेंय प्रोग्राम जाता तर हाताक हात दिवन वावूरचे स्वयंसेवक आसल्यान हांगासर ही सगळीं कार्यक्रमां बऱ्या रितीन जावंक साध्य जावन आसा. तर आयच्या दिसाच्या ह्या व्लॉगांत आमी आमच्या सर्व स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणून आशेता. तुमकां हांगासर दिसून आसात साबार स्टॉलां आसात. तेंचर मिसां खाण घेतात. हांगासर भक्तीच्यो वस्तू, कॅन्डलां, तेल, दुंपू, तशेंच उरले कॅलेंडर्स जावं दी वा साबार रितीचे हांगासर स्टॉलां घालून दीस रात म्हणनासतना हांगासर आमचे स्वयंसेवकां आमकां सेवा दिवनच आसात. तर आमच्या सर्व स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसा लुसीबाई, ती इल्लीशी बिजी आसा. लुसीबाई उलो गेले फाटी करता म्हणून आयकलां हांवें. आमच्या भक्तिकांक तुमी कितें म्हण सांगूंक कशें येतात गी?
लुसीबाई देव बरें करूं म्हणटा. लुसीबाई म्हणटा देव बरें करूं सर भक्तिकांक कित्याक हांगासर आनी तांणी मागल्लें पुरा फावो जावन ती म्हणून म्हजे कडेन सांगलां ते हांव तुमकां सांगते आसा कित्याक ती मायका थोडे फुडें उलोवच्यान पार्टी करतात आसात कित्याक ती कामार आसा. तर येया दुसऱ्या आमच्या स्टॉलांक आमी भेट दिवया. तर हांगासर आमची थोडी स्वयंसेवकां आसात ती हांगासर कोंत बेंतिनो आनी उरले भक्तीची थोडे आर्टिकल्स हांगासर इकून आसात भक्तिकांक ती हेल्प करनात आसात. तुमी तुमची एक वळख आमकां करून दितात गी. हांव शालेट ट्रस्टीना OCDS संदोगांव हांगा वावर करन आसा. तशेंच आमची सेवा देदाळाय आसता ब्रेस्ताराची आसता. फस्ता वेळार 9 दीस आनी फस्ताच्या 2 दिसांनी आमी सकाळी 6 वरार येता सांजे 9 8:30 वरां आसता. ओके. तर हांगासर ती OCDS मेंबर्स म्हळ्यार कार्मेल तिसऱ्या वर्दीचे सांदे हांगासर दीस म्हणना रात म्हणना आपलेंच घर आपलेंच कुटां म्हणल्यार बरी आपली सेवा ती दिवन आसात. तुमकां सर्व आमच्या स्वयंसेवकांक OCDS मेंबर्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळूक जेजू तुमचे सर्वांचेर आशीर्वाद घालून दी म्हणून मागता. तुमकांय देव बरें करूं तुमकांय बरें जावं दी म्हणून बाळू जेजू कडेन मागता. थँक्यू सो मच. तर हांगासर निमाणे स्टॉल आसा आमची मिसां खाणांचे स्टॉल तशेंच आमचे बायबल डायरीज हांगासर तुमकां मेळटात. कन्नडा भाशेंत इंग्लीश भाशेंत आनी कोंकणी भाशेंत बायबल डायरी मेळटात. तुमच्या कुटुंबांत कोणाक तुमकां गिफ्ट दिवचें म्हणून मन आसा जाल्यार देवान बायबल डायरी काडून घेया आनी देवाचे उतार हर एका घराक पावचे बरी तुमचो सहाय तुमी दिया. तशेंच हांगासर नामान बाळूक जेजू आसा आमच्या कार्मेल मिडिया तावन एक बारी बरो एक म्हयनाळें पत्र हांगासर बऱ्यांतली बरी आर्टिकलां म्हजी थोडी फुडें आर्टिकलां असतात देखून घेयात आनीक वाचात म्हण सांगून तुमचे लागीं हांव विनंती करता. तशेंच सांतांचे बूक फादर जोसीच्या लिखणेंतान उदेल्लो हायवे टू हेवन म्हणलो बूक आसा. तशेंच कार्लो आकुतिसाच्या जिणये विशयांत आसलो बूक आसा. फादर रुडॉल्फसो सबार फतीसपणाच्या विशयांत आनी तशेंच मागणें करूंक जायनातल्या वेळार म्हणलें जाल्यार बऱ्यांतले बरे बूक तुमकां हांगासर मेळटात. तशेंच 100 रुपयांक कॅलेंडरी हांगासर आसा. ह्या कॅलेंडर इकून मेळिल्ले पयशे आमच्या 400 जाणां भुरग्यांक ह्या पोटी आमी स्कॉलरशिपार दिवचे आसा. देखून दया करून तुमचो सहकार आमी आशेता. आनी निमाणे हांगासर आसात हर एका वर्सा साबार वर्सां तावन मिसां खाण घेवन आनीक डोनेशन्साचे रिसीट बरोवन आसचे. जानेट बाई हांगासर आसा प्रिया बाई हांगासर आसा फादर अनुप आसा आनी फादर प्रणाम आसात. आनी आमचो मेन बॅग काडून भोंवतलो फादर जॉन पिंटो आसलो मिसींग आसा कित्याक एका वराचे मीस तांकां आसले ताच्या उपरांत काही जेवणां गेल्यात कोणा ते हांगासर आसनात. तर जानेट बाई कडेन प्रिया बाई कडेन म्हणजे सवाल तुमी दोगांय हांगासर कितले वर्सां सेवा दिवन आसात? आमी 8 वर्सां तावन 8 वर्सां तावन सेवा दिवन आसा. ओके. म्हाका गोत्ताचे प्रमाणे तुमकां घरा 9 वर्सां जाली. 9 वर्स. तर तुमकां घरांत तुमची ल्हान भुरगीं आसात इस्कालाकीची भुरगीं आसात ताचे सांगात तुमी सकाळीं 6 वरांचे मिसाक हांगासर आयल्यार राती 9 वरां म्हणशीर तुमी हांगासर आसतात. ह्या वेळार तुमची घरची परिस्थिती कशी आसा म्हणल्यार विचार येत गी. घरची परिस्थिती पेस्ता उपरांत कळटली. आतां गोत्तू ना आतां वेचे. पूण 11 दिसांनी तुमी हांगा बाळूक जेजू दिल्ली सेवा आनी 12 दीस म्हण सांगल्यार तुमची काणिकेची पुरसां मागीर तुमी हांगासर येतात. ह्या 12 दिसांनी तुमी दिल्ली सेवा 12 म्हयन्यांकी ते खंडीत आशिर्वाद जावन तुमच्या कुटुंबाचेर ती वाळूनच आसा म्हणून म्हाका गोत्त आसा. तर प्रियाबाई कडेन आमी विचारचें जाल्यार प्रियाबाई तूं तुजो नवरो हांगा ऑर्गनायझर जावन विल्फी दट्टू हांगासर आसलो. तर तुमी हांगासर इतल्या वर्सां तुमी सेवा दिवन आसात. तुमचो एक अनुभव बाळका जेजूच्या पुणशेतान. हांवें हांगा एक साधन हे 9 वर्स हांवें एक वॉलंटियर जावन सेवा दिवची. व्हडले विशेष कांय न्ही ल्हान आळिल्लो सेवे म्हणयेत जाल्यार बाळका जेजून म्हज्या लायफांत म्हाका म्हण न्ही म्हज्या कुटुंबाक मस्त बेसावनी बरला म्हण सांगूंक हांव भोव व्हड मानान सांगूंक आशेता. मस्त उपकार मेळ्ळ्यात बरेंपण मस्त जाला. मस्त विघ्न अनवरांतलें बाळूक जेजून फेस्ता वेळारच आमकां राखला म्हणून अभिमानान सांगता. हांगा ऑब्जर्व केली एक संगत आसा ती कालेंगे म्हणून सांगल्यार ह्या नोवेनाच्या 9 दिसांनी तुमचे नवरंग म्हणून एक आसता. म्हणजे म्हणजे फेस्ता वेळार एकच कलराचे वस्तू तुमी न्हेसून तुमचे फोटो काडच्यानी पूण हांगा चलता म्हणून हांवें आयकलां. हाच्या फाटली एक काणी म्हाका सांगयत गी. हाच्या फाटल्यान विशेष व्हडली काणी कांय ना. आमचे कडेन कितें आसा कलर्स ते आमी प्रिवियस डे डिसायड करता आनी आशिल्ल्यांतले मॅच करून घालचे तितलेंच घालचे. आज मॅचिंग मेळना म्हणून दिसता. आजिल्लो कलर लागीं आसात. ओके. तर आज फ्लावर्स डे घालून सोबीत फुलां सारक्यो आमचे दोगूय बायो हांगासर बसून रेसिटी बरोवन आसात. तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा आनी सर आमच्या स्वयंसेवकांक आमच्या स्टॉलांत समेस्तांक सेवा दितले आमी देव बरें करूं म्हणटा. 12 दीस तुमी सेवा दितात आनी ह्या 12 म्हयन्यांनी आनी मुखल्या 12 वर्सांकी जाल्यार मुखल्या तुमी सगळ्या जिविताक तो बाळूक जेजू आशिर्वाद घालून दी म्हणलेंच आमचें मागणें.
तर हांगासर आसात आमच्या स्टॉलाचे इनचार्ज, आमच्या हांगाचे मेन अकाउंट्साचे इनचार्ज फादर जॉन. तांकां तुमी पळयशात जाल्यार ते हांगा बॅग इल्ली पळयत येतात. हांगासर एक बॅगी आसा आनी काल फादर वॉल्टर आमकां म्हणून आसले की एका सायडीक तांणी बॅग घालून म्हणजे एक सायड बेंड जाल्या म्हूण सांगून आळ्या पळय बॅगांतले सुबार संगती पुरा भायर येवन आसात. फादर काल्यां पुरा आसा बॅगा भितर. खाली मागण्याचे बूक आनी पुरा मात्र आसात. हांवें काही मेळिल्लो रिसीट आनी बूक आनी पुरा आसात कोण ना म्हूण चिंतले. फादर चॉकलेट केदाळे मेळटले म्हाका चॉकलेट नांगी हांगा चॉकलेटाय आसात ना म्हणजे जेवण जावना जेवण जाल्या उपरांत. तर फादर जॉन तुमी तुमच्या सेवेक हे केदाळे फादरापाची एक चॉकलेट म्हाका मेळटात. भुरग्यांक दिवचे पूण आज तुमी भुरगीं जाल्यात देखून तुमकां न्ही फादर आमी हर केदाळे आमच्या भुरग्यां मोना चिंता आमी काळजांत आमी येवन पिडेस्तांक तांकां हांकां मागणें बेसांव दिवंक हे बॅग एक्चुअली आतां पयशे घालूंक न्ही पयशे घालूंक बँक आसा बॅग पावना बॅग पावना कितें करून पाद्रापांनी बॉक्सस दवरल्यात कित्या मिसां खाण घेतात डोनेशन खाण घेतात आनी जें कितें हांगा खाण घेतात ते गरजे वता शेर पावोवचें काम फादर जॉन पिंटो बऱ्या तरेन अकाउंट्स मेंटेन करून हांगा करनासत. फादर तुमचे सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजू बाळकाची सगळी आशिर्वादां. ताणें हांगा आयल्या उपरांत म्हाका मस्त अजापां केल्यात म्हज्या जिवितांत. म्हज्या किडनीचे 9-11 वर्सां ताणें कश्ट जालो तें आतां नॉर्मल आयला रिपोर्ट. त्या देखून जेजू बाळकाक हांव वर्गां दिता. ताच्या कृपेनच सगळें काम जाता नाल्यार इतलें काम खंय करूंक जायना पूण ताच्या कृपेन आमकां सगळी पुरासाण सगळें तोत्त काडटा. त्या देखून ताका जावं महिमा ताका जावं होगळाप. येस थँक्यू सो मच फादर. तुमच्या सर्व सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तो बाळूक जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालना त्या पवित्र सक्तेन तुमचे तान आणखी सेवा आमच्या लोकांक मेळोन दी म्हणून येता. देव बरें करूं देव बरें करूं. येस थँक्यू फादर. तर मोगाच्या विक्षकांनो आयचो व्लॉग तुमकां कसो लागलो. विविध बसांनी बाळका जेजून तांकां दिल्ल्या आशिर्वादा खातीर सबार भक्तिकांनी देवाक अर्गां दिल्यांत आनीक सबार पाद्रापांनी विविध बसांनी देवाचो आशिर्वाद आज तुमचेर मागला. तर तुमकां करूंक अशें इतलेंत आज ह्या व्लॉगांत कितल्यो बसो आसल्यो म्हूण सांगून कॉमेंट्सांनी आमकां बरोवन तिळसिया. कितें म्हणी नवें आज ह्या व्लॉगांत तुमकां शिकोवंक मेळ्ळें म्हणल्यार आमची पातयेडी मुखल्या दिसांनी हांगासर फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस हांगासर सबार मिसां आसात. तुमी ह्या मिसांक येवचे. तशेंच 15 तारखेक हांगासर मिसां आसात आनी सांजेच्या 6 वरांच्या मिसां उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी ताच्या उपरांत सक्रामेंताचो पुरशांव आनी बावटो देवोवचे आनीक क्लोजराचे प्रोग्रामी हांगासर आसा. देखून समेस्त भक्तिकांनी हांगासर येजे म्हणून आमी विनंती करता. अनेक पोटी अनेक व्लॉग सांगा तुमच्या सांगात आमी आसतल्या तो पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल किरण चॅनल. समेस्तांक देव बरें करूं.